नमस्कार येवकार गोवा टुनायट सुरेश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स। गोंय परत एकदा झिरो कोविड एक्टिव्ह केसी झिरो फाटल्या 24 वरांत एकूय केस नवी ना पॉझिटिव्ह आशिल्लो नेगेटिव्ह 19 एप्रिल 2020 उपरांत गोंय परत झिरो कोविड। आयुष हॉस्पिटल आणि जीएमसीची सांखळे हॉस्पिटलांत सॅटेलायट ओपीडी लोकांक फुकट सेवा सांखळे पीएचसी दोळ्याचें ऑपरेशन करपाच्या थिएटराचें उक्तावण। बेजबाबदार ड्रायव्हिंगाचो आनी एक बळी हे फावट सांखळे मोटारीचो 2 मोटारसायकलींक धपको कर्नाटकाच्या ड्रायव्हराक धरलो होणाची बायल सोंपली खूब गंभीर हरवळेचो एकलो जखमी। आतां गोंयच्या एअरपोर्टाचेर मेळटलो सोरो अर्थ खात्यान एक्सायज नेमांत केली दुरुस्ती एअरपोर्टा वेल्या सोऱ्याच्या रिटेल दुकानाचेर 24 वरां सोरो उपलब्ध। गोंयच्या सगळ्या पंचायतींचो बायोडायव्हर्सिटी एटलास तयार करपाचो सरकाराचो प्लॅन मुख्यमंत्र्याच्या हातांत 250 पानांच्या मये बायोडायव्हर्सिटी एटलासाचें उक्तावण। स्वतंत्रताय दिसाच्या कार्यावळींत भाशण करूंक दिवना म्हणून आमदार आल्लेकार पावलो पेडणे उपजिल्लो कचेरींत उपजिल्लोधिकाऱ्याक उजरायलो येवकाराचें उलोवप वाडलें म्हूण राजांव। शेतकी पॉलिसी जावंक लागली 10 वर्सां 10 मिनटांत फायनल करूंक शकना म्हणटा विजय सरदेसाय। पॉलिसींत युवा बायलो शेत जमीन लागवडी सकयल हाडपाचें विजनच दिसना। 2020 राहुल बेगाली खून प्रकरणात जजपूर ओडिसाच्या पितांबर मलिकाक जल्मठेप म्हापशें सेशन्स कोर्टाचो निकाल। कमीत कमी दिसवड्यात 100 रुपये केल्ली वाड मान्य ना आयटक मिडिया मुखार अमृत महोत्सवी वर्सा सरकार कामगारांक वाडटा वीख म्हणटा कॉम्रेड फॉन्सेका। गोंय परत झिरो कोविड जालें एक्टिव्ह केसी झिरो फाटल्या 24 वरांत एकूय नवी केस ना पॉझिटिव्ह आशिल्लो नेगेटिव्ह म्हणून जाहीर जाल्या उपरांत गोंय रेकॉर्डार कोविड मुक्त। कोविडाच्या पयल्या ल्हारा उपरांत 19 एप्रिल 2020 गोंय कोविड मुक्त जाल्लें उपरांत दुसऱ्या ल्हारांत केशी वाडिल्ल्यो तिसऱ्या ल्हारांत नियंत्रीत आशिल्ल्यो फाटलो 1.5 म्हयनो जालो 1-2 मेळटाल्यो। सांखळे हॉस्पिटलांत धारगळच्या आयुष हॉस्पिटलाची आनी जीएमसीची सॅटेलायट ओपीडी सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या। सरकार खाजगी हॉस्पिटलां कडेन कबलात करून लोकांक फुकट भलायकी सुविधा दिवपाक यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। सांखळे हॉस्पिटलांत दोळ्याचें ऑपरेशन थिएटराचें उक्तावण जालें। आमचे आयुष हॉस्पिटल धारगळे जे सुरवात जाला ताची हांगासर आमी ताची एक ओपीडी जेका सॅटेलायट ओपीडी म्हणटा ताची ओपीडी आमी सांखळेच्या हॉस्पिटलांत सुरवात करता। वाळपय सांखळे आनी बिचोले आमच्या कडेन अनेक ओटी हांगा आसा त्योय ओटी आमकां जाता तितके बेगीन सुरवात करपाक जाय। त्या खातीर प्रायवेट सेक्टर्स डॉक्टरांच्या बरोबर आयदर गायनेक ऑब्स्ट्रॅक्ट आयदर ऑर्थोपेडिक सर्जन आयदर सर्जन आनी एनेस्थेशियलिस्ट हांकां घेवन आमी ह्यो तिनूय ओटी जाता तितक्यो बेगीन प्रायवेट सेक्टराचेर सुरवात करता। लोकांक एकूय पयसो फारीक करचो पडचो ना। बाकी राज्यांत जे फॅसिलिटीज ना ते फॅसिलिटीज आमच्या राज्यांत ना म्हणना पण फॅसिलिटीज फ्री ऑफ चार्ज गोंय राज्यांत आमी दिवपाचें काम आयज तेंचे नेतृत्व सकयल आमी दिवपाचें काम आमचें चालू आसा। जायत्यो गोष्टी आनी येवपाच्यो आसा। आतांच आमी चर्चा करताले की डॉक्टर अमित म्हायदेव मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी सँक्शन दिल्लें आसा गॅस्ट्रो खातीर कितलेय दुयेंस येतात ते बी गोवा मेडिकल कॉलेजांत आमी चालू करतले। म्हाका दिसता फुडल्या 30 दिसां भितर ऑलरेडी 50% काम जाल्लें आसा। नवे कॅथ लॅब्स आमी घालता
स्ट्रोक आयिल्ल्या पेशंटाक डॉक्टर सनत पाटकर हेका आमी ऑन बोर्ड ऑलरेडी घेतलेले आसा. बेजबाबदार ड्रायव्हिंगाचो आनीक एक बळी. सांखळे हावसिंग बोर्डा कडेन रातीं कर्नाटकाच्या मोटारीचो 2 मोटारसायकलींक धपको. एके मोटारसायकलीचेर होंडा पोस्टावेली अजीत कुमार आनी गिजिमोल नायर हें जोडपें आशिल्लें. दुसरे मोटारसायकलीर हरवळीचो हुसेन खान. जोडपें क्रिटिकल आशिल्ल्यान तांकां बांबोळे शिफ्ट केल्लीं. आज बायल गेली. ड्रायव्हराक धरला. बेजबाबदार ड्रायव्हिंगाक लागून बळी वचपाचे प्रकार थांबनात. बाणस्तारी ॲक्सिडंटाचे प्रकरण अजूनय निवळना. तातूंत परवरे तसोच प्रकार. आतां सांखळे हावसिंग बोर्डा लागीं ॲक्सिडंट. स्पिडीन आशिल्ल्या कर्नाटक पासिंग गाडयेन 2 मोटारसायकलींक फाटल्यान धक्को दिलो. दोनूय मोटारसायकली वेले गंभीर जखमी. मोटारीन पयलीं एका बुलेटीक धक्को दिलो. ताचेर अजित कुमार आनी गिजिमोल ही दोगांय घोबायला बशिल्लीं. उपरांत आनी एका मोटारीक धक्को दिलो. ताचेर हरवळेचो आदम खान आशिल्लो. तिगूय जखमी. घोबायला गंभीर जखमी आशिल्ल्यान तांकां जीएमसीत एडमीट केलां. आयज बायल सोंपली. मजगती ॲक्सिडंट जायना फुडें दिवचल पुलिसांनी मोटार ड्रायव्हर अखिलेश जांदल्या हाका धरिल्लो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयच्या सगळ्या पंचायतींचो बायोडायवर्सिटी एटलास तयार करपाचो सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्री उलयला. मया बायोडायवर्सिटी एटलासाचें विमोचन. जैव विविधता सांबाळूंक केंद्र सरकार 10 कोटी दिता. दरेकल्यान सैम जैव विविधता सांबाळूंक फुडाकार घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. मया पंचायतीन 3 वर्सांच्या संशोधनान 250 पानांचो बायोडायवर्सिटी एटलास केला. रजिस्टर्ड आनी एटलास रेडी करप हो सरकाराचो ध्येय आसा, सरकाराचो उद्देश आसा. पुराय देशात गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसतलें. आपल्या राज्याचो बायोडायवर्सिटी एटलास आनी रजिस्टर्ड तयार करपी गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसतलें. पण आतां बायोडायवर्सिटी लेक रजिस्टर केल्या उपरांत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू गिव 10 crores of rupees टू मेंटेन दॅट आनी टू सर्वायवल ऑफ दॅट सराउंडिंग. ह्या सगळ्या गजाली खातीर तेंचे यूज म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात पुराय देशात गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसतलें. आपल्या राज्याचो बायोडायवर्सिटी एटलास आनी रजिस्टर्ड तयार करपी गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसतलें. म्हणजे जागा एक आनी सोडटी एकदाची म्हाजी सरकाराची ती म्हणल्यार बरें सोंपतलें. कांय उरचें ना. फुडलें जनरेशन आमकां वायट शब्द दितलें. जैव विविधता म्हणजे कितें तर हांव सांगपाक सोदतां आमच्या ह्या निसर्गरम्य अशा गांवांत जी जनावरां आसा, जी झाडां आसा, जे बारीक सूक्ष्म जीव आसा आनी त्यांच्या जिवनाचो आमच्या मनुष्य जिवनाचेर कितें आस्पाव आसतलो हेजें कोऑर्डिनेशन हीच बायोडायवर्सिटी. आतां गोंयच्याय एअरपोर्टाचेर सोरो मेळटलो. अर्थ खात्यान एक्सायज नेमांत तशी दुरुस्ती केल्या. सोऱ्याचें दुकान सुरू करपाक गोंयांत 25 वर्सां मायज रावप्यांक तशेंच अर्ज करपी 25 वर्सां सकयलो आसल्यार ताच्या पालकाक जो 25 वर्सां मायज गोंयांत आसा ताका अर्ज करपाक मेळटा. मात एअरपोर्टा खातीर ही अट रद्द केल्या. तेच बरोबर एअरपोर्टा वयल्या सोऱ्याच्या रिटेल दुकानाचेर 24 वरां सोरो विकपाक मेळटलो. आतां दिल्ली, मुंबय, बेंगलोर, चंदीगडा भशेन गोंयच्या एअरपोर्टांचेर सोरो मेळटलो. तशी दुरुस्ती गोंय सरकारान एक्सायज कायद्यांत केल्या, एक्सायज नेमांत केल्या. तेंच्यांनी ते दुरुस्ती करता आसतना एअरपोर्टाचेर सोरो विकपाक जी पयलीं अलावड नासले ते आतां अलाव केला. तितून आनी दुरुस्ती आसा त्यो अश्यो जर गोंयांत सोरो विकपाचे रिटेल विकपाचो जर लायसन्स जाय जाल्यार ताका एक तर एप्लिकंटाचे पेरंट्स ऑर एप्लिकंट स्वता 25 वर्सांचे रेजिडंट तेजे कडेन आसपाक जाय, रेजिडंट ऑफ गोवा आसपाक जाय अशें रूल आसलो. मात एअरपोर्टाचेर हो रूल रिलॅक्स केला. हो रूल 25 वर्सांचो रेजिडंट आसपाचो रूल एअरपोर्टाचे एरियेन लागपाचो ना. तेजे उपरांत वेगवेगळे टायमिंग्स आसले रिटेल शॉपांक वा बार्रांक. बार्रां 9 ते 11 चलूंक मेळटाली सोरो विकपाक मेळटालो. रिटेल शॉपांक 9 पर्यंत मेळटाले. मागीर एक्सटेंड करतलो जाल्यार फूल दिसाची फूल 100% फी एडिशनल भरची पडटाली.
पण हांगासर तेंच्यांनी एअरपोर्टा खातीर एक स्पेशल सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऍड करून 24 वरां सोरो विकपाक मेळटलो अशी तरतूद केल्या एअरपोर्टा वयल्या रिटेल शॉपांनी. आनी एक गजाल तेंच्यांनी ऍड केल्या म्हणटा ती एकाच मनशाक गोंयान त्याच सिटीन सेम सिटी टावन ऑर विलेजीन एकाच मनशाक 2 वा तेचे परस चड लायसनां मेळनासली शॉपाची लायसन तांकां कायद्यान घेवपाक मेळनासलें. तांकां दुसऱ्या सिटीनी मेळटाले दुसऱ्या विलेजीनी मेळटाले. पण हांगासर एअरपोर्टाचेर थंय तेंच्यांनी रिलॅक्स केला. एअरपोर्ट सोडून हो कायदो बाकी कडेन लागतलो. एअरपोर्टाचेर ते एका परस चड एकाच मनशाक शॉपां वेगवेगळ्यो फी जे एअरपोर्टार लागतल्यो लायसन्स फी त्यो तेंच्यांनी ह्या नोटिफिकेशनान दिल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा लोकी चिलकार प्रुडंटा खातीर. स्वतंत्रताय दिसाच्या कार्यावळीत भाशण करूंक दिवना म्हूण आमदार प्रवीण आल्लेकारान पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्याक उजरायलो. येवकाराचें उलोवप वाडलें म्हूण उलोवंक दिवना म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्याचें राजां. पेडणे तिरंगो हुबयतना घुसपा गोंदळ जालो. तिरंगो देंवून परत चडयलो. उपरांत आमदाराचें मानापमान. आतां तिरंग्याच्या नांवान कारवायेचें शिनाल. स्वतंत्राय दिसाच्या कार्यावळीत भाशण करूंक दिवना म्हूण आमदार प्रवीण आर्लेकर बेजार. घडिल्लो प्रकार मुख्यमंत्री मेळटकच ताच्या कानार घाला. घडिल्ल्या प्रकारान दुखाविल्ल्या आमदारान आयज पेडणे उपजिल्लोधिकारी कचेरेत सरप्रायज व्हिजीट दिली. भाशण कित्याक करूंक दिवना म्हूण जाब मागली. तेंका हांव प्रपोजल घालूंक लायता 8 दिसां नो प्रपोजल करून आता लायता तू जेन्ना सेकंड तेंचे म्हाका सीएमान कितें सांगलें येयलो तेन्ना कित्याक हांगासर जी तयारी ऑफिसर एस पास शिफ्ट करूं तेंकां पयलीं सांगून ते ग्रीवियन्स अशें घालूंक नासलें जाल्यार सोमतें करपाचो. येवकाराचे उलवणे वाडिल्ल्यान कार्यावळ सोंपोवपाच्या बोळात उरले म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्याचेर राजाव. काल म्हाका सांगलें प्रोटोकॉला तूं जेन्ना भाशण न्ही तें हांवें वेलकम वेलकम टू भाशण तें लॉंग जालें. वेलकम कशें लॉंग न्ही लॉंग जालें लॉंग वेलकम तुका पीआय कशें घेतले तुमी पीआय आसा हे प्रोटोकॉलान बसता पीआय मिस्टेक हेजे फुडें मिस्टेक घडोंक जाय. तिरंगो उबयतना जाल्ल्या घुसपा गोंदळाक जबाबदार आशिल्ल्याचेर कारवायेचे शिनाल. तिरंगो उबयतना घुसतो जावन तिरंगो उक्तो जावपूच ना. उपरांत तो देंवून परत चडयलो. हांव सांगता जे पळय ह्या फावटी केल्या तेणी मिस्टेक पळय हेज्या फुडें ती मिस्टेक घडची ना. हेज्या फुडें कितेंय कार्यक्रम खंयसरूय जाले तुमच्या ऑफिस आमच्या गव्हर्मेंटाचे जाल्यार पयलीं ते म्हाजे कडेन येतले आनी म्हाज्या थ्रूच ते सगळे प्रोग्राम तुमच्या फुडें घडटले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. 2020 राहुल बेगाली खून प्रकरणात म्हापशेच्या सेशन्स कोर्टान जजपूर ओडिशाच्या पितांबर मलिकाक जल्मठेप फर्मायली. 14 ऑक्टोबर 2020 म्हापश्या तळीवाड्यार पितांबर आनी राहुलाचो वाद जावन प्रकरण चडार पडलें. पितांबरान राहुलाक दांड्यान बडयलो. तितल्यान राहुल सोंपलो. 3 वर्सांनी निकाल. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. शेतकी पॉलिसी जावंक 10 वर्सां लागलीं. ती 10 मिनटांत फायनल करूंक शकना. आदलो शेतकी मंत्री आमदार विजय उलयलो. शेतकी स्किमी कट पेस्ट करून शेतकी पॉलिसीचें नांव दिलां. ल्हान मोठे शेतकार अशें विभाजन केल्लें ना. वातावरण बदला विशीं कांयच विचार ना. युवा बायलांचो विचार ना. 50% शेतजमीन लागवडी सकयल हाडपाचें खंय विजन जाय आशिल्लें. ही मेल कित्याचेर की तुमी सजेशनां नाल्यार ऑब्जेक्शनां दिवची. कित्याचेर दिवची ह्या ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर. ही ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी एक टायमार मनोहर पर्रीकारान ड्राफ्ट करपाक सुरवात केली. तो जेन्ना दिल्ली गेलो तेन्ना ती नरेंद्र सावयकाराच्या अंडर एक कमिटी जाली आनी ती ड्राफ्ट करूंक लागले. हांव मंत्री आसतना हांवें ती कंप्लीट करूंक पावूंक ना. आनी आतां बाब रवी नाईक मंत्री आसतना फटाक करून ताणें ती पॉलिसी ड्राफ्ट घाली आनी आज लास्ट डे. तरणाटे म्हणल्यार एक कितें तरी दुयेंस आमचे समाजाक लागिल्ले भशेन असो एटिट्यूड आसूंक शकना खंयच्याच पॉलिसीचो.
फुडल्या 10 वर्सांनी एटलिस्ट 50% पडंग जमीन अंडर कल्टिवेशन हाडपाक सरकारान क्लियर कट प्लॅन दाखोवंक जाय. सरकारान कमीत कमी दिसवाड्यांत नांवाक केल्ली वाड मान्य ना. दिसाक 100 रुपया वाड म्हणल्यार कामगारांचेर अन्याय. आयटकान सरकाराच्या निर्णयाचो निशेध केलो. कॉम्रेड क्रिस्तोफर म्हणटा म्हारगाय तेंगशेर. अमृत महोत्सवी वर्सा सरकारान कामगारांक विख्ख वाटिल्ले भशेन दिसवाडो वाडयला. जे पळय राजनीती करतात तांकां कांयच पडलेलें ना लोकांचे. प्रत्येक आमदारान आपलो पगार सगळे मेळून सगळे 40 जाण मेळ्ळे आनी आपलो पगार पेन्शन रेम्युनरेशन स्टाफ सगळे डबल वाडोवन घेतले. लोकांच्या कुस्तार तुमचो पगार आनी पेन्शन तुम्ही वाडोवन घेतलो. 30,000 पेन्शन आहा जाल्यार 50,000 केले आनी आयज एक एकटो आमदार खासदार त्यांचो पेन्शन कितलो आहा तो तुम्ही पळयात. आनी आमकां एक 2,000 रुपया रिटायर जातकच पेन्शन मेळना. 2,000 रुपया 30-35 वर्सां काम करून आमकां खावणा जेवणाच्यो वस्तू सगळे ह्या फावटी म्हारग जाला. त्या वेळार तुम्ही मिनिमम वेजेस 100 रुपया दर दिसवाडो म्हणून फिक्स करता. ते 7 वर्सां उपरांत आनी आमी सेलिब्रेट करता. हे आमचे अमृत महोत्सव, हे विश दिवपाचे महोत्सव. कामगारांक काबार करपाक, विनाश करपाक, कामगार सोंपोवपाक, कामगारांचे जीवन सत्यानाश करपाक मंगळार पडटा 29 ऑगस्ट. आमी ऑलरेडी थारायला गोंयांत पणजे शहरांत कामगार येतले. मास रॅली आनी मास धरणां आमी गोंयांत घेतले. कित्याक फक्त बोडली करून कांय उपयोग ना. करासवाड्यार आकच छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची विटंबनेची केस पोलीस योग्य तरेन फुडें व्हरतात म्हूण स्वराज्य संस्थेचे वांगडी उलयल्यात. शिवप्रेमींनी कायदो हातांत घेवचो न्ही. दोशींचेर कोर्ट खंय योग्य कारवाय करतले. पोलीस तपासाचेर संस्था सातिस्वेद. So police is on the right track. We all believe that the police is on the right track, and they have given us the needful update and the inputs on the case. It's on a primary stage. Custody, police custody मेळ्ळी आसा. So on that, there are certain things that we also cannot disclose, and we have to allow the authority to do their work also. I just want to appeal to all the public that please have faith in the judiciary system and in the also the local police station of Hapsa. We also know that they are very cooperative and they are very talented also. Okay, so I request everyone to please maintain the law and order. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशींत फोंडें कोर्टान मेघना परेश सिनाय सावड्डेकाराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावेली सुनावणी परत एकदम फुडें धुकल्ली. सप्तकांत म्हणल्यार 23 ऑगस्टाक सुनावणी जातली. तो मेरेन मेघनाक अटके पासून थाकाय. मेघनाचो घोव परेश पुलीस कस्टडींतल्यान कोलवाळे जेलींत ज्युडिशियल कस्टडींत पावला. शेतकारांक स्किमी भरपूर, मात शेतकारांक जाय तेन्ना तांचो लाव मेळना. शेतकारांचे संघटनेक हुस्को. गोंयच्या शेतकी धोरणांत सबसिडी बाकीच्यो सुविधा वेळार मेळपाची वेवस्था जाय. शेतकी जमीन कॉर्पोरेट लॉबींग कडच्यान साल्वार करात. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा विशीं सारकें सांगात. शिपणावळीची वेवस्था करात म्हूण संस्था मागता. फार्मर सांगतात तांची सबसिडी आसा ती टायमार मेळना. सो नीड्स टू बी पेड ऑन टायम विदाउट एनी डिले. सपोर्ट प्रायस तो गव्हर्मेंटान इन्क्रीज करचो आनी तोय बीन टायमार दिवचो म्हणून. इरिगेशन सिस्टम जायते आमच्या गोंयांत जे कॅनल ऑलरेडी बांदलो आहे पूण ते खंय मोडले आनी बंद पडले आहे. तेय म्हणटाय ते प्रियोरिटी बेजीस रिपेर करचे. आनी एक आमगेली कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणून चलता ते आमगे जायते शेतकारांक कितें म्हणटा तें खबरूच ना. ताचेरूय आमगेले शेतकार मागताय आनी क्लॅरिटी दिवची म्हणून. Agriculture should be protected from corporate. This is very, very important. But the Udka policy जी आसा, how do we prioritize water use for agriculture, or will it go only for the tourism, for swimming pools? ते तरेचे पडटले. भारतभर खंय अशें म्हणटात की गोंयां आसा त्यो अग्रिकल्चराच्यो स्किमी आनी खंयच्याच राज्यांत ना. पूण दुख्खाची गजाल अशी आमचे कडेन खूब कितें आसा पूण ग्रावंड रियलिटी
मातये कडेन ते ना, शेतकामत्या कडेन ना, अशीच गजाल आनी अवतिकाय आमची जाल्ली आसा. काणकोणा चावडेर सरकारी शाळेचे दुरीक पत्रे लावन वाडोवपाचें काम थंयच्या बारवाल्यान आडायलें म्हूण बोवाळ. शाळेचे दुर्गा कुशीक 2 बार्रां बेबदे दुर्गार बसून टायट जातात, गुटको खातात, बाटल्यो गुटक्याच्या पाकिटांच्यो राशी. शाळेच्या आदल्या विद्यार्थ्यांनी इशू केलो. एक्सायज इन्स्पेक्टरा कडेनूय उलोवन जालें. बारवाले तोंड उगडूंक तयार ना. काणकोणा चावडेर सरकारी शाळेक तेक्को नाशिल्ल्या बार्रांचो उपद्रव म्हूण बोवाळ. शाळेच्या दुर्गार बसून बेबदे सोरो पितात, बाटले शाळेच्या आवारात उडयतात, गुटख्याची पॅकेटाय उडयतात म्हूण शाळेचे माजी विद्यार्थी सांगतात. शाळेन सर्व शिक्षा अभियाना खाला दुरीक वाडोवंक घेतला. पत्रे मारतना बारवाल्यांनी काम आडायले म्हूण दावो. ते बारवाल्यांची कागाळ करूंक एक्सायजा कडेनूय वचून आयले. शाळा पयलीं काय ही बार पयलीं? कायदे कितें सांगता? अनकंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, मतांचो दरबार चल्ला. भुरगे हांगा ती चिप्सां जी गुटख्याची पाकिट एकठांय करतात, बंद जावपा जाय. कंपाऊंड आसता तो भुरग्यांक भायले जो वायट गजाली दिश्टी पडटा त्यो तेंच्या दोळ्या मुखार तरी हें जावपा जाय. नाल्यार ग्लास घेवन बसप आनी ते पीत आसतना तेणी तें पळोवप. 50 फूट सुद्दां नासतल्या अशा जाग्याचेर 2 सोऱ्याचे बार आसा. शाळा आसा, ह्या सायडीच्यान उजवी सायडीच्यान 2 सोऱ्याचे बार आसा आनी दावे सायडीच्यान सरकारी प्राथमीक शाळा आसा. ह्या शाळेक पयली सावन 4थी पर्यंतची भुरगीं शिकता. 27 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकता. शिक्षा अभियाना वतीन फंड पास जाल्लो आसा आनी फंड पास जाल्ल्यान त्या शाळेच्या प्रमुखान हे पत्रे मारपाक सुरवात केल्ली आसा. पत्रे मारता सुरवात केल्या, पत्रे मारतना तांकां आडयलो, ह्या बारवाल्यान आडयलो की पत्रे मारनाका म्हण आमकां फ्रेश एअर मेळना म्हूण. पयलींच ही बार जी आसा ती शाळेंत तेंकोन आसा आनी त्या टायमार ही लायसर कोणी दिल्ली आमकां खबर ना. स्वता हे बारवाले लोकां सायन घेता की ते पत्रे काडचे म्हूण. अशे वेळाचेर ज्या शाळेंत हांव शिकलो, संजय कुमारपान ह्या शाळेंत शिकलो भुरगो, हांव कसो करून उगी रावतलो? ते ताका सांगलें कोण बाईक, तूं फाल्यां येता, आमी हांगा हजर आहात, कोण कोण हाडयता, कोणाक आपोवचो आसा ती पळया फाल्यां. आमी लोकल ऑडियन्स आमी फाल्यां यो बार ना फाल्यां जाल्यार आज जाल्यार आज आमी केन्ना आपयतना येता आमी. हे मग तुमकां कितें आसता कंप्लीट करून उडयात. पुरो आमीच करपाक केलें तें. नाल्यार गांवचे लोक एकठांय जावन हें करतले. हय हय आमी सगळे आहा ते समर्थ आसा सामके. काणकोण प्रतिनिधी बारवाल्या कडेन उलोवपाक गेल्लो. ते खंय उलोवपाक तयार नात. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश लागू बंधूची खासा डायमंड ज्वेलरी मोती पांचूचे वस्तीचें पणजे फेदालगोंत प्रदर्शन जालें. गोंयकारां खातीर खासा डिझायनाच्यो वस्ती प्रदर्शनांत दवरिल्ल्यो. परिणिता कलेक्शन हें खासा कलेक्शन प्रदर्शनांत आशिल्लें. पणजेच्या प्रदर्शनाक बरे पैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळ्या उपरांत सध्या मडगांवां नानुटेल हॉटेलांत लागू बंधूचें प्रदर्शन सुरू आसा. गोवेकरांसाठी त्यांच्या पसंतीचे पोळ्यांचे नेकलेस, पोळ्याची काशी तळी ह्या डिझाईन झाल्या. तसे मोत्यांचे पण दागिने आहेत. मोत्यांमध्ये नेकलेस आहे, मोत्यामध्ये चंद्रहार आहे आणि आम्ही इथे परिणिता कलेक्शन म्हणून पण एक मोत्याचा छानपैकी नेकलेस आणलेला आहे. आणि डायमंडचे दागिने सगळे आपले लॅब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स येत असतात. ऑलवेज एक्सचेंज त्याच्यामध्ये आपल्याकडे 100% बायबॅक एक्सचेंज व्हॅल्यू असते त्याची. आपण इथे नवग्रहाचे स्टोन पण आणलेले आहेत, पाचू माणिक मोती वगैरे सगळे. आणि गोवेकरांसाठी खास ऑफर अशी आणलेली आहे, तुमचं जुनं सोनं जर तुम्ही काही दिलं तर त्याला एक्सचेंज व्हॅल्यू 100% 24 कॅरेटच्या हिशोबाने दिल्या जाते. हॉलमार्क दागिने जर असतील कुठल्याही ज्वेलर्सकडचे तर त्यात घट तूट न काढता जे काय असेल ते चालू भावाने त्याची व्हॅल्यू दिल्या जाईल. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.